प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 26 वोड 1 ते 15 पर्यंत. John chapter 6 verses 1 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मागीर जेजू गालिलेयाच्या व तिबेरियासाच्या दर्याचे पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपोंच ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर तो कोत्तालो त्यो खुणा तांणी देखलेल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्का परब लागीं पावलेली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक हांव खंयचे म्हूण आमी उंडे घेवचे? ताची परीक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे ताका पावचे नात. ताच्या शिसा मदल्या एकल्या शिमाव पेद्रूच्या भावा आंद्रेन ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हळें, लोकांक बसोया. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें, म्हणटच लोक बसलो. दादले सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितले वांटून दिले. आनी ती दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये. ह्या पासत तांचें खावण जातोच जोवाच्या 5 उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ताणें केल्ली खुणा लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हळें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरेत वचतो. ती येवन आपणाक बोळान धरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, ह्या शिवर्तमानांत जेजू 5 उड्यान आनी 2 मासल्यांनी 5,000 दादल्यांक जेवण दिता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही मिलाक करता, जेन्ना ह्या 5 उड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी इतल्या लोकांक जेवण दिता, कितें घडटा? भाव भयणीनो, हो लोक ही खुणां पळयता आनी म्हणटा संवसारान येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरेत होच तो. आनी भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता की ती येवन आपणाक बोळान धरून राजा करूंक सोडटाली म्हणून जेजू जाणो आसलो. देखून तो खडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो ह्या संवसारांतली एक राजवडकी सुरवात करपाक येवंक नासलो. ताचें करूंक जातालें, तो देव आसलो, पूण तो ह्या संवसारांतली राजवडकी सुरवात करपाक येवंक नासलो. तो एक आपली एक आत्मीक राजवडकी, अ स्पिरिच्युअल किंगडम म्हणटात ते भाशेन, ती राजवडकी ती सुरवात करपाक येयल्लो. तो आमच्या काळजांचो राजा जावपाक येयल्लो. भाव भयणीनो, कितें घडटा ह्या संवसारांत? जेन्ना लोक कोण राजा जाता, कोण एक मंत्री जाता, कोण एक व्हडलो पोजिशन जाता, ताका तें पोजिशन आहा म्हणून आतां ताका जाय तशेन करूंक जाता आनी लोकांचेर दबाव घालून ताका जबरदस्तीन तें करूंक लायतात. पूण जेजूची राजवडकी तोही न्ही. जेजूची राजवडकी जावन आसा आमच्या काळजान, आमच्या काळजाचो राजा जावपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून ही व्हडली मिलाक केली, जेन्ना ह्या 5 उड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी इतल्या हजाराच्या लोकांक ताणें जेवण दिलें, लोक आतां ताका
राजा करपाक सोदतालो आनी जेन्ना जेजू कळ्ळें की ते ताका राजो करूंक सोदतात तो थंयसरलो कोडसोडलो आनी दोंगरार गेलो थंयसर मागणी करपाक. भाव भयणीनो, आयज आमच्या संवसारान कितें घडटा? आमकां एक एकल्या मनशाक आमकां वयर वयर वचपाक जाय, कित्याक जितली आमी वयर वेता इतली आमकां दुसऱ्यांचेर दबाव घालपाक, दुसरी आमची म्हणटात ते भाशेन आमची किरी आदां करपाक, दुसऱ्या लोकांक आमची सेवा करपाक आमी वयर वचूंक सोदता. पूण जेजूची राजवटकी अशी की जितली आमी वयर वेता तितली आमी दुसऱ्यांची सेवा करता, दुसऱ्यांची आमी किर्यादां जाता, दुसऱ्यांक आदार करता. म्हणटच जेजूची राजवटकी ह्या संवसारच्या राजवटकी भाशेन न्हय. ह्या संवसारच्या राजवटकीन लोक वयर वयर चडोंक सोदता की आपल्याक बरे भाशेन चड पावर मेळटलो, दुसरो लोक तांचो सेवा करतलो, तांकां व्हडलें नांव आनी पयशे मेळटले आनी ताचे उपरांत लोक म्हणटलो तांकां साहेब म्हणटलो, राजा म्हणटलो, तांकां खूब रेस्पेद दितलो. पूण जेजूची राजवटकी दुसरे भाशेन जितली आमी वयर वेता, जितली आमी बरें करता तितली आमी सेवा करूंक पावता. हेच भाशेन जेजू ह्या संवसारान आमची सेवा करपाक येयलो. तो जावन आसा देव, पूण मनीस जावन ह्या संवसारान आमची सेवा करपाक, आमकां जेवण दिवपाक, आमची पिडा घेवपाक, आमचे कश्ट घेवपाक, आमचे शिराप घेवपाक, आमचे गरीबपण घेवपाक, आमची पातकां सगळीं आपणाचेर घेवपाक, आमकां इन्फॅक्टांतल्यान पयस करपाक आनी स्वर्ग उक्तो करपाक. ते भाशेन त्याच कारणां लागून तो ह्या संवसारान येयल्लो. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी जी जेजूची पाटलावदारां म्हणटा, आमी जेजूचेर भावार्थ धरता, तेच भाशेन जेजू भाशेन आमी सेवा करूंक जाय एकामेकाची. आमी आतां फकत आमचेंच व्हडपण, आमी आमचें पोजिसांव, आमचें व्हडलें व्हडलें नांव आनी म्हणटात ते भाशेन आमचो मान जो आसा आमकां वयर वयर सरपाचे सोतेक आमी आतां जेजू भाशेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. जेजूच्या राजान आमी खरेंच भितर सरना जाल्यार, आमी खरेंच भावार्थी जाल्यार जेजू भाशेन आमी फकत ही सेवा करूंक जाय आनी जेजूचे पाटलादार म्हणून आमी जिवंक जाय. आयज भाव भयणीनो, ह्या खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. हें उतर आयज आमकां सांगता की जेजू भाशेन आमी खालती रावुया, दुसऱ्यांची सेवा करुया. फकत आमची कोदेलची आमकां व्हडलें पोजिसांव त्याचेर चोत्राय दवरिनासतना फकत आमी जेजूचेर दवरया आनी जेजूचे शीश जावपाक आयजतान आमी फुडें सरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव